माध्यम बदलिल्ले इंग्लिश शाळांतल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी जावंक लागला असो दावो गोय राखण मंचान केला। गोंयांतले 130 शाळांनी 2 वर्सां फाटीं कोंकणी बंद करून इंग्लिश माध्यम चालू केल्ले। तातूंतल्या 60% शाळांतले विद्यार्थी उणे जाल्यात अशें गोय राखण मंच म्हणटा। गोयच्या पालकांक इंग्लिश माध्यमांतल्यानूच मुळावें शिक्षण जाय अशें चित्र सध्या कांय लोकांनी तयार केलां। हें चित्र फटीचें आसा असो दावो गोंय राखण मंचान केला। 4 वर्सांचो डेटा 4 वर्सां ह्या 130 शाळांनी जाणें आपले माध्यम बदललें। त्या शाळांच्या एडमिशनांचो डेटा आमी घेतलो आनी आमकां अशें दिसून आयलें की एकेडमीक इयर 2012-2013 ह्या वर्सा 60% स्कुलांनी 130 स्कुलांतल्या 60% स्कुलांनी सबस्टेन्शियल एडमिशन्स ड्रॉप जाले। डायोसिशन सोसायटीची दादागिरी चलोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी गोंय राखण मंचाचो वांगडी अमय कामतीन दिली। माध्यम प्रश्न जावं ताजे नंतर कंप्युटर टिचराचो प्रश्न जावं किंवा आतां कावन्सिलराचो प्रश्न जावं डायोसिजन बोर्डाची आपली मनमानी चालू आसा। तांकां पयसो सरकाराचो जाय पूण मनमानी तांची करताले। हें चालपाचें ना, हें आमी खोपून घेवपाचें ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। सरकारान आपले खण धोरण निश्चित करचे पयलीं खणींचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर तयार केल्ले पुनर्वसन आराखड्याचो विचार करचो अशें गोंय ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनान मागला। आपल्या आराखड्यान ट्रेड युनियनान कांय म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात। खण वेवसाय चालू जावचो म्हूण आंदोलन करप्यांचेर युनियनाचो अध्यक्ष अजित सिंग राणेन टिका केल्या। हो मायनिंग प्लान सगळ्यात पयलीं म्हणजे गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि सगळे स्टेक होल्डर्स आसा पळय त्यांच्यासाठी केल्लो आसा आणि गव्हर्नमेंटान तो एडॉप्ट करचो, तेचेर सिरियसली म्हणजे गांभीर्यान विचार करचो, तो इकॉनॉमिस्टांक आणि स्टेक होल्डरांक घेवन त्याचो फर्दर डेव्हलप करपाचो आणि तो इम्प्लिमेंट करपाचो। केवळ मायनिंग किंवा खाण धोरणांतल्यान किंवा मायनिंग पॉलिसी केली म्हणून हो प्रश्न सोडचो ना हे म्हाका सांगनशें दिसता। ताका लागून वी आर सजेस्टिंग व्हॉट वी हॅव अदरवायज दिस असेंब्ली हियर टू सजेस्ट अ कॉन्क्रीट स्ट्रॅटेजी फॉर रिझोल्यूशन ऑफ द ग्रीव्हन्सेस ऑफ द वर्कर्स इन अ मायनिंग फील्ड। आणि जे आमचे ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशन आसा न्ही त्या दोन गजालींचो आमी तीव्र दखल घेतात। राजकारणी, मायन ओनर्स आणि कामगारांचे नेते म्हणपी लोक कोणाक टार्गेट करतात? चोर जे आसा पळय, खरे चोर जे आसा न्ही आणि गुन्हेगार आसा तांकां टार्गेट करून चोराक सोडून संन्यासाक गुन्हेगारी ठरयतात। एनवायरमेंटलिस्ट जे आसा पळय ते एनवायरमेंटलिस्टांचेर मोठो फोग काडलो वता आणि त्याच्यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे जे ज्युडिशरी जे आसा न्यायपालिका आसा पळय त्या न्यायपालिकेचो अवमान केलो वता। साळगांव पर्यटन वाठारान येना, तशें जाल्यार पर्यटन पट्ट्यांतले कोयरा विल्याचो प्रकल्प साळगांवा कित्याक हाडपाक सोदतात असो प्रस्न आदलो मुख्यमंत्री डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजान केला। कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा हो प्रकल्प साळगांवा न्ही कळंगूट पठाराचेर येतलो। साळगांवची जमीन फक्त कोयराचे प्रकल्पाक बफर म्हूण घेतल्या। साळगांव आनी कळंगूट पठारावेली जमीन घेवन कोयर विलो प्रकल्प बांदपाचो निर्णय सरकारान घेतला। पूण साळगांव कम्युनिदादीचे गांवकारांचो आनी लोकांचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा। Tourism belt produces lot of garbage. Why Saligaon, which is not a tourism belt, has suddenly entered into this as a disposal site? Why Saligaon? Saligaon should not be touched at all. सरकारान आपल्या निर्णयाचेर परत विचार करचो अशें कम्युनिदादीचे गांवकार मागतात। Appeal to the government to please reconsider their decision of going ahead in such a hurry and a manner that it is not proper. या प्रकल्पा खातीर सध्या 4 कंपन्यांची नांवां थारायल्यात। 16 ऑक्टोबर मेरेन टेंडर काडटले अशें मायकल लोबन सांगले। प्रकल्प साळगांव पठाराचेर येना, थंयचे कम्युनिदादीचे जमनीर झाडां लायतले अशें लोबो म्हणटा। तो सालिगांव लँडान येना, तो कालांगूट लँडान येता। द प्रोपोज प्लांट विल स्टार्ट एट कालांगूट प्लॅटो दॅट इज रायट ऑन टॉप। जो 22,000 स्क्वेअर मिटर आमी जे हेंचे कडसून सालिगांव कम्युनिदादी कडेन NOC मागल्या दॅट इज ओन्ली अ एक्सेस NOC। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड, इंदू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
मेगा इंजिनियरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आणि JKC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हे सगळे जण 4 जण आता ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट जाल्ले आहा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. चौथी राष्ट्रीय पेंटाथलॉन सर्त सध्या पणजेन चल्ल्या. देशभरांतल्यान 400 खेळगड्यांनी सर्तीन वांटो घेतला. पेंटाथलॉन हो खेळा प्रकार ऑलिंपिकात आसा, पण भारतान ह्या खेळाक जाय तसो तेंको मेळना. गोंयान पयलेच खेप अशी सर्त जाता. राष्ट्रीय पेंटाथलॉन संघटनेचो सचिव नामदेव शिरगांवकारान हे सर्तीचेर उलयलो. Modern pentathlon means 5 game combinations. It's a 5 different event are combined in a one event. It's called a modern pentathlon. We have a fencing event which is just you have seen watching behind me, and we have a morning a swimming, and as well as we having a riding. We have a shooting, 10-meter pistol shooting, and we have a running. These 5 sports combine with the overall called modern pentathlon. As well as we have one event called Run Swim Run. It's called biathlon, which is coming up in a very good, you can say it's a beginning or it's a gateway to enter in the modern pentathlon, which we had a competition morning today. Even we have a tomorrow. There is a competition of different age group. Here, like in Goa, we have conducted. This is like a 4th. You have seen the 4th modern pentathlon championship we are conducting. The previous 3 national championships we have conducted in different places, but we wish to host a upcoming World Biathlon Championship as well as you can say Modern Pentathlon Championship. Goa is the tourist city, a well-known tourist city, not only in India but in the world. So we want to attract all the worldwide participants in Goa. I have with me India's #1 pentathlon exponent Angad Sehlod, who is also India's #1 equestrian player. Angad, tell me how is it going for you in this pentathlon event here in Goa? It's actually going quite good. I just did the biathlon, came 3rd individually in it, and now I'm going for fencing. It's like round 2, so it's all good. Considering that there is no horse riding event here, is it feeling a bit disappointing? It is a bit disappointing because riding is my main game and main sport, and I'm more of a rider than of a athletic person. But this is good enough. I'm actually working hard, coming my way through up. Good experience for me. Nice weather, nice people. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.